जिखप आणि करप भारतीय जनता पार्टी कशें हरप होय एक हेतू आसा. एक लिडर सेंट्रीक वोटींग एकदां जाता, एक तुका पार्टी सेंट्रीक वोटींग जाता. आज तांकां हांव सांगता भाऊक तिकेट दिनासतना पळया नॉर्थाक. तुम्ही आज तांकां जो मान तांकां दिवंक जाय आशिल्लो तो दिनासतना जर तांकां तुम्ही आज ताका फक्त ताजो सेल्फीश मोटिवा खातीर जर तांकां कॅन्डिडेट दिवपाक सोदता पूण तांकां दिनासतना पळया मागीर इलेक्शनाची मजा पळयात तुमी नॉर्थाक. परिस्थिती ही आसा की सावथाक जो लोक आसा जो वोटर आसा सावथाचो तो फॉर लोकसभा इलेक्शन्स वोट्स व्हेरी डिफरंटली. जस्ट बिकॉज ही हॅज वोटेड फॉर दिगंबर डज नॉट मीन दॅट ही वील वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी. उमेदवार नवीन दिवपाचेर तुमगेलो भर आसतलो काय काँग्रेस ठरयत जालें? So it is a big thing for a person who has been voting for last 12-13 years, for last whatever elections Aam Aadmi Party has fought as far as Goa is concerned, to vote for a different symbol. But while we are doing this, we should not be dissolved in some form or the other. We should be also there as a party. We know that we are extending our wings all over Goa, and I don't want that to be diluted in any form while we are trying to help Congress in any form, in any manner. And when we are taking our ideology forward, ideology of honest politics, education, health, हे सगळे करता आसतना खंयच आमकांय दिसपा जायना की आमी एक रॉंग कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो. आमचें लक्ष केंद्रीत आशिल्लें 2027 सो हांवें कांय गोश्टी ज्यो फुडें व्हेल्या आणि काय डिसिजन जी घेतल्या आम्ही आज ती 2027 लक्षात दवरूनय घेतल्या. सो कांय गोष्टी अश्यो आसा की 2027 जॉयंट अलायन्साचो सरकार कसो स्थापन जातलो हो एक विषय आसा जो आमी ज्या विशयाचेर आमी चर्चा केल्या. दीस ऑर दॅटाची परिस्थिती उरली ना. एक वन थिंग इज रायट नाव सर्टन की ही ट्रायंग्युलर जातली. दक्षिणे वेल्यान सुरवात करया आणि उत्तरेक तर स्वतः मनोज परब कॉन्टेस्ट करता. ट्रायंग्युलर करपा खातीर तशें आनी कोणी घालूं येता पक्षाक. प्रश्न हो आसा की हाजे पयलीं तांकां मतां कितली पडली. स्वताहून एक दीस तो म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना 1 म्हयन्याचे भाडें दिवपाक, आनी सडनली काल हांव एक सावथाक गेलो नॉर्थाक गेलो जाल्यार सगळे कडेन पोस्टर लागल्या, सगळे कडेन बॅनर्स लागल्या. पयशे हांवें कांय दिवना, ताणें खंयच्यान हाडले. पूण प्रश्न हो आसा की एक what is the whole idea of 10% vote per shareholder contesting Lok Sabha elections?